पावस सोंपल्यार म्हयनो जावना आनी बोंडफाळ तळ्यान तळ गाठलो. फाटली कितलींशींच वर्सां कालापूर सांताक्रूज वाठारांतले सुमार 120 हेक्टर शेतांक हे तळें उदका पुरवण करता. तळ्यान तळ गाठिल्ल्यान सगळ्यांचेर आकांत. सरकारान कारणां सोदची, दोशींचेर कारवाय करची म्हूण थळावे मागता. तेणी झाड पयल्या उपरांत मागीर तेणी ह्या तळ्याचेर बोंडो लगाचेर नदर मारल्यार पळय जाल्यार हिंगा टोटल हें उदीक कोणें वाल रिलीज करून एम्प्टी केलां. आयज आमी नोव्हेंबर म्हयन्यान आहा. 5 वर्सां जालीं जेन्ना आमी वाल घातलेलो, हेचो एक ड्रॉप पासून भायर वचोंक ना आनी रिलीज जावंक ना. एन्ड टुडे हे बोंडो लेक इज डिक्लेअर एज अ वेटलँड. हांव मागतां आमचे पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी अदर ऑथॉरिटी, वेटलँड ऑथॉरिटी, वॉटर रिसोर्सीस हांकां सगल्यांक हेचेर कारवाय जावची एन्ड इमिजिएट एक्शन घेवचें. कमी आहा ना न्हू उदीक आहा पूण भरपूर कमी आहा आनी तें उदीक आतां आमकां कित्याकूच पावचें ना. आम सजमतां हो वाल काडला, हो फातर आसलो पळय हिंगा, तो काडला तेणी आनी तितून भितर गेल्या आनी थंय आतां कांटाळी लायलेली आहा बेश्टी नांग वो कित्याक नुस्तें मारपाक. आनी त्या फातरांतल्यान ते भितर गेल्या आनी तो वाल सोडला आनी तें उदीक सगळें भायर गेलां. हें एक दीस 2 दिसांची खबर न्हू, ही 2-3 दीस जातले आदीं. सध्या तरी तळे आडपाच्या प्रकरणात अनवळख्या आड पुलिशेंत कागाळ केल्या. जेन्ना हांव हिंगासर येयलो विस्त मारपाक तेन्ना हांवें पयलें हें सारकें कंप्लिटली ड्राय आसलें. आयज पुणी थोडें उदीक जालेलें आसा कितें आनी हें म्हाका सारकें पळोवन सारकें म्हाका शांती ना जाली, रातची जेम पडना जाली. हांवें म्हाजी कमिटीक सांगलें आनी एक्शन घेवया म्हूण सांगलें. आतां आमी कंप्लेन दिलेलें आहा ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर आनी आतां आमी लोकांक दाखयता की हे बोंडवल लेक हे आमचें कालाफूटचें गांवकारांचें, हें कोणाचेंच न्हू. आनी आयज पळय हें कोणें कितें केलां पळय तें सारकें रॉंग केलेलें आसा. आनी 5 वर्सां जालीं हें फकत बरोन आसतालें आनी हें उदीक यूजफूल, गांवकारांक यूजफूल, शेताक यूजफूल, एनवायरमेंटलाक यूजफूल, प्लांट्स आनी एनिमलाकूय यूजफूल हें उदीक. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस.